सारमानस ते शिरगांव मेरेन गांवचे गांव आणि शेतां काबार केली आणि आता सेजा वेदांता कामगारांक वाऱ्यार सोडटा म्हूण कामगारांची शबय सुरू। आमचे काउन्सिल आणि आमच्या आमदारान आमकां सांगले की येदा कदाचित फाल्यां लोकल इंट्रस्ट डावनून जर रिमाइंड स्टार्ट जाता आनी सरकाराच्या विरोधात सुद्दां जर वयचे पडले जाल्यार ते आमच्या कडेन आसतले तेजेर आमकां एश्युरन्स दिलो। आमी आजुनूय टायम दिता की ज्या 2 कंडिशनाचेर ही सगळे एमिकेबल सोल्युशन जावपाचें आसलें ते विस्तारला ते आजुनूय विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट इंटरवेंशन जावन ही 2 कंडिशनां जर मीट करता एमिकेबली जाल्यार आजुनूय सगळ्यांची तयारी आसा। एक नव्या तरेन आमी सुरवात करया। 200 परस चड कामगारांक खंय नोटीस आणि फायनल सेटलमेंट केल्ल्यान कामगार काचाबूल तांणी आमदाराक गाठलो। आता हांव 50 क्रॉस जाला, म्हाका कोणूच एक वॉचमॅन सुद्दां हांव घेवंक शकना आनी म्हाज्या भुरग्यांची फ्युचर म्हाका शक्य ना। आनी हे अशें जालां की आमचे टोटल सारमानस टू शिरगांव पर्यंत प्रत्येकाची शेतां भातां वत करून सगळे आमचे गांव काबार जाल्ले आसा आनी फक्त मायनिंगान केल्लें आसा आनी आयज आमचे फ्युचर सामकें झिरो केल्लें आसा। गरज पडल्यार सरकारा आड म्हूण आमदार उलोवन दाखयता। आनी हांव तांकां तेंय सांगलेलें तुमी आमच्या गांवाचे गांव नशें केल्यात आतां तेमी गोपाळ जशें सांगलें तशें परमनंटली आतां कोणाची शेतां आसत मुंशीचो रामगांव परमनंटली जॉब गेला म्हणजे आतां गोपाळाक ना ते नाच शा ताच्या फुडल्या पिडयान पिडये ना तसो हिशोब कोण करूं शकता। सो त्या खातीर हांव सदां तुमच्या वाटेन रावला। वाटेन रावपाक इतलेंच कारण की म्हाका तुमच्या बरोबर न्याय जाल्लो जाय आसा कारण जितलें करूंक जाय सरकाराच्या अगेन्स्ट सुद्दां वचून तुमच्या वांगडा रावपाक जाय जाल्यार हांव तयार आसा न्ही। कंपनीन ताचेर खुलासोय केला। ते लीज मूळ SMCL म्हणल्यार सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे। वेदांता उपरांतचो बिडर तरी कामगारांक वेदांतान कामार दवरले। तांचो कंत्राट 23 जूनाक सोंपलो तरी कंपनीन कामगारांक काडटना मनीसपणान विचार करून फायनल सेटलमेंटूय केला। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।